मोगाच्या भाव आनी भयणीनो कॅथलिकचो चेडो कसो IAS ऑफिसर जालो तेका ऍडमिशन मेळोक ना इंग्लीश मिडियम स्कुलात कित्याक तेजी माय पाय सकाळी मिसाक येत नसली कित्याक ती येत नसलेली ती मच्छीचो बिझनेस आसलो सकाळी 6:30 वाजता उठून ती आपली मच्छी विकून येत असलेली आणि हेका लागून त्याचे बॅप्टिझम झालेले फर्स्ट होलिंग कम्युनियन करूंक ना तेजे हे करूंक ना कितें क्रिजमा करूंक ना काय ना पण हेने कितें केलें तेका इंग्लीश मिडियम स्कुलात ऍडमिशन पण मेळूंक ना मागीर हेने कितें केलें तेका तेच्या मायपायन तेका जी गव्हर्नमेंटची स्कूल आसता थंयसर तेका ऍडमिशन घेतलें आणि थंयसर तेणे कितें खूब अभ्यास केलो आणि स्कॉलरशिपची एग्जाम दिली आणि पास जालो आणि खूब व्हडलो हुशार आसलो आणि तेजी मायपाय केन्ना येत नसलेली आणि हेंचे कितें आसलेलें गांवच्या लोकांचे की सकाळ सकाळी ती हे करात चर्ची साफसफाई करात मिसाक वचात हे करात 2-2 तास वचतले ह्यो कितें करत आसलेलो अभ्यास करत चेडो कितें अभ्यास करत आसलेलो नुसतो अभ्यास आणि तितलो जो सर आसलेलो गव्हर्नमेंटचो स्कूलचो सर तेच्या पांया पडत आसलो त्योच देव म्हाजो अशें करत करत हेणे कितें केलें कशी तरी 10वी केली 12वी तेणे आपले कोल्हापुरात केली जो गव्हर्नमेंटचे हॉस्टेल आसा थंयसर केली आणि दिल्लीक गेलो तो दिल्लीक गेलो आणि थंयसर तेणे कोचिंग सेंटरमध्ये गेलो थंयसर कशे तरी तेणे अभ्यास केलो एक चेडू मिळाले बरे चेडू मिळाले तेका पैसेवाले तेणे तेका हेल्प केली आणि तो शेवटी IAS ऑफिसर झालो IAS ऑफिसर झालो आणि मागीर फादर लोक तेजेकडे येयले काय की आमकां चर्चसाठी चर्च कंपाऊंड करून दी हॉल दी आणि ते सिमित्री जागो दी तेणे म्हटलें तुमची चर्च नोंद करून घ्या तो बिशप तिकडचो बिशप म्हणतो ना ती नोंद केली तर ती टॅक्स दिवची पडटा हे करूंक ना तेणे म्हटलें पहिले नोंद कर तर तुका हे बांदून दितलो कितें चर्चसाठी कंपाऊंड आणि पेविंग्स खालती जे रोड्स बनवून दितलो बोर मारून दितलो आणि असे केले आणि मागीर तेणे त्या फादरीन कितें केले त्यांचे नोंद केली जे ग्रामपंचायत मागीर तांकां त्या IAS ऑफिस कलेक्टरान आधी कितें कितें करून दिले कंपाऊंड करून दिले शिमित्रीक जागो दिलो आणि परत कंपाऊंड बांधून दिले हॉल बांधून दिले आणि सगळे झाले फादर लोक खरे म्हटले तरी ती नोंद केली गावठांची चर्च अजून नोंद ना ग्रामपंचायत उठाव जर उठाव झालो आमचो तर आमकां काय जमीन जागो मेळच्यो ना आमचे चर्च नोंदच ना खंय ग्रामपंचायत नोंद असली तर आमकां कंपाऊंड करून मेळटले शिमित्रीक जागो मेळटलो हॉल करून मिळतले हे काय करत ना बिशप करतच ना हे लक्षात धरा आमकां आमच्या गावठांच्या लोकांचे मिळवचे ना चर्चसाठी जागे उठाव जर झालो तर ओके आणि 3 मिनिटाचो व्हिडिओ आसा म्हणून फास्ट केलेलो आसा असो IAS ऑफिसर जालो आणि तो चेडो कितें करत आसलो माहिती काय फादरीक पळयलो काय ना पाठच्या दारां वरच्या दारां वरती अभ्यास करत आसलो कित्याक फादर आपयतलो कामाक थंयसर ओके बाय बाय तुमकां हो व्हिडिओ आवडलो का ना लायक करा शेअर करा